आणि समज तांकां पोस्टपोन करपाचें आसलें जाल्यार एक वीक पयलीं करूंक जाय आसलो. हेंच्यांनी नॉमिनेशन घेतलें, हेंच्यांनी स्क्रुटिनी घेतलें, हेंच्यांनी विड्रॉवल सुद्दां घेतलें आनी आयज इलेक्शन दिसा 15 मिनट पयलीं ते डिक्लेअर करता पोस्टपोन म्हणून. सो दीस शोज दॅट भारतीय जनता पार्टी एंड द स्टुडंट विंग ABVP हॅव नो नंबर्स आनी हांकां नंबर्स जमोवपा खातीर जमोवंक ना म्हणून आयज हो इलेक्शन हेंच्यांनी पोस्टपोन केला. पूण आमी सांगूंक सोदता आमचे कडेन 98 UFR अख्ख्या गोंयान 98तले आमचे कडेन 77 UFR आमचे कडेन एज NSY आमचे कडेन आनी आमचे एलायन्स पार्टनर गोवा फॉर्डा कडेन मेळून आमचे 77 UFR हे खंय तरी पळोवन ही गव्हर्मेंट जे हाल्लेली आहा की 15 वर्सान जे जाता हे जावपाक बंद करुया, हे जाता आडोवया म्हणून आयज सडनली हेंच्यांनी इलेक्शन पोस्टपोन केला. आमी आयज सगळे भुरग्यां वांगडा सेलिब्रेट केला. कित्याक हे जे भुरगे आहा 4 म्हयने आमचे भुरगे दीस रात काम करून UCR जावन UFR जावन आयज इलेक्शनाक आयलेले आनी आयज आमचो विजय निश्चित आसलो. देर वॉज नो डावट दॅट वी वूड हॅव लॉस्ट द इलेक्शन. आयज निश्चित आसलो म्हणून हांकां कळ्ळें आनी हेंच्यांनी पोस्टपोन केलें इलेक्शन. आयज आमी सगळे आमचे पॅनलाक फुलां घालून हार घालून सेलिब्रेट केला. आमचो चेअरमॅन कॅन्डिडेट आसूं साई देसाय, आमचो सेक्रेटरी कॅन्डिडेट आसूं केडर आसूं, सोहम आसूं, और आमचो एक्झिक्युटीव कावन्सील मेंबर्स आसूं, LR आसूं आमचे श्रुती, बिकॉज we deserve this victory and no one can stop us from this victory. आज हेंच्यांनी पोस्टपोन केला. ते म्हणटले आनी 4 दिसान डिक्लेअर करतले और जानेवारीन डिक्लेअर करतले. ते जितले जाय पोस्टपोन करत तर फायदो ना. आमी इलेक्शन जिखतले ते. दॅट इज वाय वी आर सेलिब्रेटेड टुडे. आनी आनीक सांगूंक सोदता हांव की इलेक्शन तुमी नोटीस काडटा आनी सांगता कितें की इलेक्शन हॅज बीन पोस्टपोन ड्यू टू कोवीड न्हू आमचे हे कोड ऑफ कंडक्ट आनी दिस अप्रुवल हॅज बीन फ्रॉम हाय ऑथॉरिटीज. कोण हाय ऑथॉरिटीज? Higher authorities कोण खबर आहे? Higher authorities is a person who wanted to become the pro-chancellor of the university, that is chief minister. Under the influence of chief minister, the Goa University has been operating. असेच झाले 2 वर्सां पयलीं. 2 वर्सां पयलीं आमची लिस्ट आयिल्ली, 2 दिसान लिस्ट वाडिल्ली म्हणून आमी कोर्टान गेल्ले. सो दीस डिसिजन ऑल्सो आय एम टेलिंग फर्मली NSY Goa will file a petition in High Court regarding this decision because this is undemocratic. तू इलेक्शन आयज 15 मिनट पयलीं तू डिक्लेअर करता की तू इलेक्शन पोस्टपोन करता म्हणून हे फकाणां जाली. हे भुरगे जे आसा UCR जावन UFR जावन आतां कावन्सिलाचो फॉर्म भरला हेंच्यांनी. सो दीस इलेक्शन इज टू मेक शुअर दॅट वी गेट बेस्ट ऑफ द स्टुडंट्स हू आर द फ्युचर लिडर्स ऑफ अ स्टेट. सो दीस डिसिजन ऑफ दियाज इज टोटल अनडेमोक्रेटीक आनी हे डायरेक्टली भुरग्यांक इफेक्ट करता. तुम्ही डायरेक्ट भुरग्यांक डिमोटिवेट करता. जे भुरगे आपले दमार जिखून आयले, जे भुरगे आपले दमार UFR जाले, तुम्ही त्यांचं फ्युचर आसूं, तांचे पॉलिटिकल एस्पिरेशन आसूं, तांचे डेमोक्रेटीक रायट आसूं, सगळे सोंपयला. सो आमी उगी बसचे ना. वी वील फायल अ पेटिशन अँड वील मेक शुअर कितलेय प्रयत्न केले जाल्यार इलेक्शन पोस्टपोन जावन जानेवारी जाता जाल्यार जावं फेब्रुवारी जाता जाल्यार जावं आमी इलेक्शन हे जिखतले आनी आमी जिखलात इलेक्शन म्हणून आयज हो इलेक्शन पोस्टपोन जाला. समज हेंचे कडेन नंबर आसपाचो जाल्यार इलेक्शन आयज ते कंडक्ट करपाचें. आयज पर्यंत इतिहासान गोवा युनिवर्सिटी इतिहासान केन्नाच अशें जावंक ना की आयज इलेक्शन 10:30 इलेक्शन आनी 10 नोटीस काडटा की इलेक्शन पोस्टपोन म्हणून. हेजे पयलीं जाताले प्रोसेस ते न्यू करताले, आमचे UFR लिस्ट कॅन्सल करून तांचे वाडयताले. पूण आयज कितें नविदाद जाला की डायरेक्ट इलेक्शनूच कॅन्सल केला ऑन द डे ऑफ इलेक्शन. दिस इज डायरेक्टली अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. कशें आमी आमची पार्टी नॅशनल लिडरशीप म्हणटा वोट चोरी जाता म्हणून. आतां वोट चोरी करपा खातीरूच वोट चोरीचे पयलींच हेंच्यांनी स्कॅम केलेलो आहा. आमी सांगता सगळे स्टुडंट्सांक आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक, वायस चान्सलर आसूं, रजिस्ट्रार आसूं, CM आसूं, मंत्री आसूं, सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमी उगी बसचे ना. टुमॉरो वी आर गोइंग इन कोर्ट एंड नो मॅटर तुम्ही केन्नाय इलेक्शन करात. आमचे भुरगे ऑलरेडी जिखलेले आहा एंड आमी सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आमचे स्टुडंट कम्युनिटी ऑफ गोवा की तुमच्या इतले वयर आयले, UCR जावन UFR जावन इतले वयर पदार आयले म्हणून आनी आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसतले. नेक्स्ट डेट तेच म्हणटा समज ते पोस्टपोन म्हणटा तर देर शूड बी अ डेट. दीस शोज की हॅप हेजेडली हांकां अर्जंटली विदीन 2 मिनिट्स तांकां लेटर टायप करून पोस्ट करपाक लायला कोण तरी. कित्याक सप्टेंबरान शेड्यूल आयला आनी केन्नाय इलेक्शनाचो शेड्यूल येता न्हू दॅट कॅनॉट बी एफेक्टेड बाय कोड ऑफ कंडक्ट. इलेक्शन्स आर नॉट एफेक्टेड बाय कोड ऑफ कंडक्ट. दीस इलेक्शन्स हॅज बीन डिक्लेअर्ड बिफोर ZP इलेक्शन्स वर डिक्लेअर्ड. कळ्ळें न्हू. सो कोड ऑफ कंडक्ट खंयच एका इंटर कनेक्शन ना. कोड ऑफ कंडक्ट इज बिकॉज ऑफ ZP इलेक्शन. हेजे आनी तेजें कांयच अंतर ना. दीस शोज की हेंच्यांनी डेट बरोवंक ना जाल्यार हांकां कोणे तरी सांगला इमिजिएटली आमचे कडेन नंबर ना, इमिजिएटली पोस्टपोन कर म्हणून. कोणाचेर दुबाव आसा? दुबाव भारतीय जनता पार्टीचेर दुबाव हा. डायरेक्ट CM इज इन्वॉल्ड इन दीस. CM तो डायरेक्ट जो राईट आहे ना लेफ्ट आहे ना सगळं हा ते सगळे इन्वॉल्ड आहे.
तुम्ही कोर्टान वयतले म्हणला फाल्यां आमी कोर्टान petition file करतले. कितें म्हण फायल करतले की हे जाता ते इमिजिएटली 1-2 दिसांनी इलेक्शन करात म्हणून बिकॉज दे आर बायींग टायम वाय दे आर बायींग टायम हेंचे कडेन UFR ना हेंकां UFR धमकून हेंकां ब्रायबिंग करून किडनॅप करून हेंकां UFR आपले वाटेन व्हरूंक जाय म्हणून हे दे आर बायींग टायम वील नॉट मेक दॅट हॅपन आमी फाल्यां PR घालतले विदीन 2 दिसांनी इलेक्शन करूंक जाय म्हणून तुम्ही म्हणला कितें धमक्यो घालता आनी हे करता म्हणून Kidnap करता म्हणून allegation तुम्ही एलिगेशन केला कितें धमक्यो घालता किडनॅपी करूंक शकता आमी काल हे जाला इन्सिडेंट जाला कोणाकडे अशें इन्सिडेंट जाला काल रात पर्यंत आमच्या भुरग्यांक फोन येताले काल रात पर्यंत आमच्या भुरग्यांच्या घरा पावला लोक हे पुणी ते भुरगे कन्विन्स जावंक ना पूण ते भुरगे आपले स्टँडार रावले आनी भिवंक ना म्हणून हेंचे फूल हाल्ले हेंची तकली हांकां पयलींदा गोंयांत जाला की स्टुडंट्स आर नॉट स्कॅर्ड ऑफ दीस एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दे नो वॉट इज रायट अँड वॉट इज रॉंग पयलीं कितें जातालें पयलीं धमकयताले भुरगे भियेताले आतां भुरगे ठामपणान डिसिजन घेतला दे वॉन्ट टू स्टँड विथ NSPI गोवा दे वॉन्ट टू स्टँड विथ काँग्रेस पार्टी म्हणून तांकां कळ्ळें दॅट इज वाय दे वॉन्ट टू बाय टायम दॅट इज वाय हे पेजिटली दे हॅव रिमूव्ड दिस नोटिफिकेशन किडनॅप तूं म्हणटा पळय युनिव्हर्सिटी इलेक्शन तुमी खूब वर्सां कवर करता तुमकां केसी खबर आहा कशे किडनॅप जाता कशे भुरग्यांक आपले घरासून किडनॅप करता उखलता वोटिंग धाडना तांकां समज दिसता की आमकां वोट पडना वोटिंग धाडना हे सगळे एक्सरसाइज जाता हेजे खातीरूच 2017 आमी आमची अंडर द लिडरशीप एराज जेन्ना प्रेजिडेंट आसलो आमच्यान डिमांड केल्लो ओपन इलेक्शन जावंक जाय म्हणून दर एक स्टुडंटाक चान्स मेळूंक जाय म्हणून ते सुद्दां जावंक ना ते आसतना सुद्दां हांकां बूट तर शिकोवपाक आमी 4 म्हयने मेहनत केली आनी इतलो नंबर हाडलो 98 UFR असले तातूंतले 77 UFR आमचे आहा आमचे NSPI गोवाचे आनी आमचे एलायन्स पार्टनराचे हे पळोवन हे सगळे हारलेले आहा म्हणून आयज हे आमकां दिसता एक क्लियर कट आहा पळय हितून कांय डेट मेन्शन करूंक ना रिजन मेन्शन करूंक ना रिजन दे पुटी कोड ऑफ कंडक्ट अरे कोड ऑफ कंडक्ट कॅनॉट बी अ रिजन बिकॉज दिस इलेक्शन हॅज बीन डिक्लेअर्ड बिफोर द इलेक्शन ऑफ ZP इज डिक्लेअर्ड इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर तुम्ही चान्सलराक मेवतले आता आमी वयतले आता मी तुमकां एड्रेस करून सांगपाक कितें आमी सेलिब्रेट केला नाव वी विल मेक शुअर वी आर गोईंग बाजिंग इन टू द ऑफिस दे हॅव टू आन्सर युनिव्हर्सिटीचो प्रेसिडंट सांगपाचें म्हटल्यार की युनिव्हर्सिटीचें इलेक्शन जाता पळय हे मोस्ट प्रोबेबली जुलय किंवा ऑगस्टान जावपाक जाय पूण ते इलेक्शन डिसेंबरान जाता फर्स्ट ऑफ ऑल कितें जाता 1 वर्साचो पिरियड आसता जुलयान नाल्यार ऑगस्टान आमची इन्स्टिट्यूशनां ओपन जाता 1 वर्साच्या पिरियडान पयल्यान पयलीं म्हटल्यार डिसेंबर पर्यंत इलेक्शन जायना आनी डिसेंबर पर्यंत इलेक्शन जायना म्हणजे अर्दो टर्म थंयच वयता आयज ऑफिशियल एक नोटीस येता 10:30 इलेक्शन आनी 10 नोटीस येता की आमचे युनिव्हर्सिटीचें इलेक्शन आहा तें पोस्टपोन जाता म्हणून आनी पोस्टपोन जाता तेजी डेट सुद्दां ना म्हाका दिसता की जुलयच्यान सगळीं भुरगीं आपलो एफर्ट्स आपली मेहनत घालता कित्याक घालता फक्त इलेक्शनाक निवडून येवपाक न्हू कितें तरी भुरग्यांच्या कम्युनिटी खातीर बरें कितें करून दाखयतले ह्या खातीर आपलो एफर्ट्स घालता लिडर जावपाची एक प्लॅटफॉर्म मेळटा भुरग्यांक हांगाच्यानूच खंय ना खंय म्हाका दिसता खुबशे जाण आमचे आमदार जावन गेले खुबशे जाण मंत्री जाले खुबशे जाण चीफ मिनिस्टर सुद्दां जाले सो एक भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म कसो मेळटा सो म्हाका दिसता की आयज जें कितें जालां पळय इट्स अ टोटली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कित्याक युनिव्हर्सिटीच्या भुरग्यांक तशेंच बाकी सगळ्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक सुद्दां एक आपलो रायट आसा आपलो व्यू ऑफ पॉयंट आसा की तेंच्यांनी खंय ना खंय रिप्रेझेंट करपाक जाय तो रिप्रेझेंट करपाक आयज आमकां मेळोंक ना आयज सगळे भुरगे एकत्र येवन म्हाका दिसता की आतां आमी रजिस्ट्राराक मेळटले आनी एज पर द इज हे की आमी विसीक सुद्दां मेळटले पूण जें कितें जाता पळय टोटली रॉंग जाता कित्याक तुमकां सांगता की एक हो प्लॅटफॉर्म भुरग्यांक आपलो वॉयस रेज करपाचो आतां युनिव्हर्सिटीचें कशें आसता की भुरगीं मजेन आसता पूण हांगाच्यान जेन्ना भायर सरता पळय भुरग्यांक जॉब ना भुरग्यांक आपलो कितें बिझनस स्टार्टअप करपाक जाय थंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळना सगळीं भुरगीं फ्रस्ट्रेट जाल्लेलीं आसा आनी फ्रस्ट्रेट जावन खंय ना खंय तांकां दिसता की आयज आमी स्टुडंट पॉलिटिक्सान भितून सरपाचें आनी थंय तरी आपलो कितें तरी जातालें करियर करपाचो आनी लोकांक न्याय दिवपाचो ह्या खातीर ह्या फावटी जुलयच्यान भुरगीं सगळीं एकत्र येवन म्हणटात तशें पोट तिडकीन काम करतालीं सो म्हाका दिसता की आयज हें कितें जालां इट्स अ टोटल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आनी आयज हेचे हितून कितें जाता पळय हेजो रिजल्ट तुमकां खबर आसलेलो कितें आसतलो तो तें तुमकां सांगपाची गरज ना आमी आतां ऑफिशियली वचोन तांकां मेळटा तेज्या उपरांत तुमकां परत एड्रेस करता कितें तें सांगता तें कित्याक शिता फुडें मीठ खावप ना हय शिता फुडें मीठ खावप ना तेंचें कितें व्यू ऑफ पॉयंट आहा तो आयकया एवरी कॉयन हॅज 2 सायड्स आमची सायड तुमकां सांगली तेंची सायड आयकून तुमकां सांगता आमी कितें आहा तें एक्सपोर्ट करात पोस्टपोन करताना विचारून ना
आमकां क्वेश्चन करपाचो तरी रायट आहा न्ही ना 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 आमकां रायट ना क्वेश्चन करपाचो ना युनिवर्सिटीन पुलीस कित्याक हाडला ना युनिवर्सिटीन पुलीस कित्याक हाडला ना ही युनिवर्सिटी आमची न्ही ही ऑर्गनायझेशन 45,000 स्टुडंटांचे एक्सपिरियन्स किती आसा म्हणून आमी मेळटा तेका अँड यू हॅव द रायट टू आन्सर ना 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 विचारपाची गरज ना युनिवर्सिटी ना युनिवर्सिटी स्टुडंट्साची विचारपाची कितें गरज पडटा ना युनिवर्सिटीन विचारपाची